प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 11वो विसवोर, वोर 28 ते 30 पर्यंत. मॅथ्यू chapter 11 verses 28 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. सगळी तुम्ही कोश करतात आणि ओज्याच्या बारा खाल आसात ती म्हजेशी येयात आणि हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजे जू तुमचेर घेयात आणि म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोग आणि लांबी काळजाचो आणि तुमच्या जिवाक समाधान मेळटले. तर म्हजे जू घेवंक सोंपें आणि होलू म्हजे ओजे. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू 28 वडीन आमकां कितें सांगता. तो म्हणटा, सगली तुमी कोश कोत्तात ती आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. भाव भयणींनो, हें शिवर्तमान आमी कितले फाटी आयकलां. जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, आमी कोण ना कोण कसल्यान ओज्याच्या बारान आमी आसतलींच. आनी जेजू आयज आमकां कितें सांगता. तो म्हणटा, सगळीं तुमी कोश कोत्तात ती आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात ती ताजेशी येयात म्हणटात. याद मुजेशी, हांव तुमकां समाधान करतलो. भाव भयणींनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, वय आमी वावर कोत्ता, आमी मनशां म्हणून आमी थकता. जेजू ह्या संवसारान आसलो तेन्ना तो थकतालो, ताका न्हीद जायल्ली, तो न्हिदतालो. तो केन्नाय व्हड्यार आपल्या शिसां बरोबर तो व्हड्याचेर न्हिदतालो, केन्ना थंयसर कोणाच्या घरान न्हिदतालो, रस्त्यार न्हिदतालो, पूण तो थकतालो, कित्याक तो मनीस आसलो. तेच भाशेन आमी मनशां ह्या संवसारान आसा तेन्ना आमी थकतले. वय आमी कितलो वावर कोत्ता, आमी कितलें काम कोत्ता, आनी जेन्ना दीस काबार जाता आनी रात कोमेस जाता, आमी न्हिदोंक वता आनी न्हिदल्या उपरांत आमी उठ्ठा आनी आतां आमच्या कुडीक, आमच्या मनाक शांती मेळटा आनी आतां आमी दुसऱ्या दिसा काम करूंक पावता. पूण भाव भयणींनो, ज्या मनशाच्या मनान शांती ना, म्हणजे ती ओज्याच्या बारान कितले आळकोळ आसा, ती चड चिंतात. अरे बाबा, जेवण खंय मेळटलें, खंय आमकां सर्वीस ना, आमच्या भुरग्याची काळजी हा आमकां, आनी खूब वस्तू आमच्या मनान येतात. तेन्ना कितें घडटा, तेन्ना आमचें आख्खें जिवीत ओज्याच्या भारांत आसता. आनी त्या वेळार कितें घडटा भाव भयणींनो, आमी एकदम हुस्केता. आतां आमच्या कुडीन खूब त्रास जाता, आमकां हाय ब्लड प्रेशर जाता, शुगर जाता, खूब खूब दुयेंस येता, खूब पिडा येता, कित्याक आमी चड चिंता म्हणून. आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा, म्हजेशी येयात म्हणटात. आतां जेजूशे कडेन येवपाचें म्हणजे कितें. एक आल्तारा कडेन वचपाचें आनी थोडे मागणें करपाचें, थोडे नोवेनां करपाचीं, थोडे तेर्स करपाचें, हेंच की जेजू म्हणटा काय. ना भाव भयणींनो, जेजू म्हणटा, जेन्ना आमी ताजे कडेन येता, आमी ताज्या उतरा कडेन येता. ताजें उतर जावन आसा जिवें उतर, ताजें उतर जावन आसा उतर जें आमकां समाधान दितलें. जेन्ना आमी जेजूचें उतर घेता, ताजेर आमी नियाळ कोत्ता, त्या उतरा प्रमाणे आमी चिंता, आतां तें उतर आमी पाळटा. आतां की आमच्या मनाक शांती मेळटा, कित्याक देव आपल्या उतराक सदांच विस्वाशी. भाव भयणींनो, गॉड इज फेथफुल टू हिज वर्ड. देखून भाव भयणींनो, जेन्ना आमकां कसले त्रास येतात, कसले आमच्या जिवितान आळकोळ येता, कसले आमच्या जिवितान हुस्के येतात, तेन्ना आमी ह्या हुस्क्यांक फुडें सरपाक दिवपाची गरज ना. आमी देवाचें उतर घेवंक जाय, जें उतर आमच्या परिस्थितीक हा तें, आनी त्या उतराचेर नियाळ करून, ते आमच्या मनाची नडसणणी करून, आतां तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान पाडून, आनी जेन्ना आमी अशें कोत्ता, तेन्ना की आमकां समाधान मेळटा. कित्याक जेजू म्हणटा, तुमी ओज्याच्या भारांत आसात ती, तुमी कोश करतात ती म्हजेशी येयात म्हणटात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. आयज भाव भयणींनो, जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करता, आमी ह्या जेजूची उतरां खरेंच आमच्या काळजान दवरुया, आमच्या मनाची नडसणणी करुया, खरें ताज्या उतरान आमी रिगून रावया. जितले आमी ताज्या उतरान रिगून रावता, जितले आमी तें उतर शिकता, तें उतर आमी पाळटा, आतां आमी खरेपणी
समाधान जाता तो आमकां समाधान करता आपल्या उतरावरी. आयज भाव भयणीनो, खिरीत भाशेन आमी हें देवाचें उतर आमच्या फकत आयकता, दिसपट्टेन देवाचें उतर आयकता, पूण खरें आमी तें पाळटांव काय, खरें तें उतर आमी कोत्तांव काय. आयज थान आमी एक थाराव घेवया की जितलें आमी देवाचें उतर आयकता तितलें आमकां वेळ मेळटा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान, तो आमी देवाच्या उतरान आमी रिगून रावया, तें उतर शिकोया, तें उतर पाळूंक आमी सुरवात करुया. आनी जितलें आमी तें उतर पाळटा, जितलें आमी तें उतर कोत्ता, आतां आमी खरीत भाशेन जें जेजून सांगलां तें तो आमकां समाधान करतलो. भाव भयणीनो, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.